not just a story of a broken house. This is the story of broken systems and a senior citizen slowly losing hope. In Maina Korgaon lives Chandravati Vanji, a poor elderly woman, struggling every single day inside a mud house that threatens her life every time it rains. For the last 4 years, Chandravati has been knocking on doors, the panchayat, the Pedne Mamledar's office, again and again, but help never arrived. Her house walls are cracked, the roof leaks, the floor turns dangerous during monsoon, and yet files keep moving, not solutions. Chandravati Vanji is a senior citizen living with her 2 daughters, both of whom appears to fall under the disabled category, making daily life even more difficult. One daughter, Mangal Vanji, lives with her. The other, Usha Vanji, though married, has repeatedly approached authorities requesting support under government house repair schemes. But despite repeated pleas, despite eligibility, despite visible danger, no assistance has reached this family. उलयतात ते कितें करूंक जाय तेंकां सुद्दां कांय खबर आसना. येवन वचून आमी कितके वेळ हांव सुद्दां शीक आसा. हे घरां ते म्हाजें घर करता. घराक लागून कितले पाशेस काडल्यान हांगा वच थंय वच असली मनीस तशेंच भोंवता तेंकां आईक लागून आनी कितली परिस्थिती म्हाजी बिगडल्या. भरपूर परिस्थिती म्हणजे बिगडल्या. कोण कानार घेयना. वचून येता पेडणे येता पणजे येता. म्हाज्या घरा येता. म्हाजो घोव आसा तोय बी बेकार आसा. हे पळय 4 दीस जाले कामाक वयता हॉटेलाक कोणाच्या चावतूंक. इतले हांव बेकार तांकां पळोवपी कोण ना. 2-2 हजार तांकां मेळटा. 2-2 हजारांनी ते कितें जाता तेंचे चायक आनी उदकाकूच तेंचे जायना. लायट बील आसा नळ बील आसा घरान सिलिंडर आसा सगळें आहा. ते 4 हजारांचे दोगांचे कितें जाता भितर आमी खंय म्हणून नासतले. म्हाजे पळय दिले तेंचे पळय दिले कोणाचे हांव शीक मनीस खंय म्हणून एकटें नासतलें हांव. कितले फावटी गेले पेडण्याला कोण कानार घेना. आज करतात फाल्यां करतात म्हणटात. आज यो फाल्यां यो परत गेल्या म्हणटा आज ना तुजे फाल्यां फालतात खंय म्हणटा. Today, Chandravati Vanji is not just physically unsafe, she is mentally distressed, living in constant fear that her house may collapse at any moment. Neighbor Arvind Payaji confirms the seriousness of the situation, saying the house is unsafe and that Chandravati Vanji's condition worsens with every passing season. He appeals to authorities to act before tragedy strikes. हांव मायनातलो रहिवासी. तरी अशें आयकोंक येयल्लें की आमची चंद्रावती वेंजी कैलासवासी तुकाराम वेंजी हेची धर्मपत्नी आयज कितें परिस्थिती पळोवंक गेल्यार त्या घराची आयज जी परिस्थिती आमी पळयल्या ती सदांच म्हणटाली आमकां मातशें घराचें पळय. तर आतां म्हणलें ही आतां पळोवया घराची परिस्थिती कितें जाल्या ती. सरावंडींग एरिया बीन सगळी आमी आतां हें केल्या. आत्तां आमी आतां पळयल्यात हे सगळें आतां ती बाबडी कितें आहा तेजी 2 भुरगीं आहात. तिका आधार कोणाचोच ना. गव्हर्मेंट म्हणटा म्हाजें घर. हे म्हाज्या घर म्हणजे हे दारां पळय काय माती आहा आनी ते पळय सगळे घुशीनी बाबडेचे काय तोलो जाल्यार इतली तेची बाबडेची परिस्थिती बिकट जाल्यार ही पळय ही खाट तेची बाबडेची सामकी दोळ्यांतल्यान दुकां येयली म्हाका पळयतकूच. कितें तरी हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. तेचे चेडू एक हांव ते उलयतले मागीर कितें ते सांगतले सविस्तर. हांगा हे किचन बाबडेचे कितें आहा भितर कांयच ना रे बाबड्यांशी. आमची ही वयर माती सगळे पडटा बाबड्यांचे. ते आतां सांगताले रोडोन. मातशें रिक्वेस्ट करता हांव गव्हर्मेंटा कडेन. बाकी तुमी पळय ते 4 हजार कितें जातले तेंच्या बाबड्यांचे 4 हजार. हे आतां येदे व्हडले तेंचे तेंकां ना कोणाक गरज आहा तेंकां तरी हेल्प करची. इतली हांव हें मागता मागणी करता. तरी पळय फाटल्यान दोंगर बाबड्यांचो ती जाले कोणाक लेबर घालतलो जाल्यार 1000-1200 रुपया थंयचे आमी हाडून दिवचे. आनी ती कितें म्हणून काडटली हे
म्हणून ते फातर पडलेले आहेत सायडीक. आता पहिले हे बघ, हे ते फातर पडून हे अख्खे त्याच्या माश्याचेर पडून हे मोडल्यावर ते मोडला, हे सगळे बँड झाला. ही बाबड्यांची भायली फाटली आणि त्यांची आणि हे बघ हे सगळे मोडून पावला. कितें आता कितें तुमी पळया, हे आमी सांगला ते सांगतले आता कितें तें सविस्तर तुमकां. हांव इतलीच मागणी करता, एक आमच्या हांगासरलो रहिवासी म्हणून गोवोरमेंटा कडेन मागणी करता, जाता तितलो तांकां बेनिफीट ह्या घराक लागून दिवचो. तुमी माझे घर करतात न्हू, तांकां त्या गरजूंक खरी जांकां गरज आसता तांकां तरी तुमी दिया, इतलेंच मागता हांव. तांकां खंय बाबड्यांची आयज सामकें कोणीय येवन पळोवपाचें, कोणीय म्हणटलो सगळे हे पयल्या नजर मारल्यार म्हणटले कशी बाबडी रावता, पावसान कशी रावतली ती, आख्खें उदीक येता म्हणटा ते फाटल्यान भितर. गोवोरमेंटा कडेन मागता जाता तितलो तांकां हेचो बेनिफीट दिवचो आणि घर मातशें तेंचें रिपेर जावं. कितें तुमकां जाता शक्य जाता तशें कोणायक इंजिनियराक हाडून मातशें पळया आणि खंयचेय परिस्थितीन तांकां हे मातशें उणें करून दिया. This raises serious questions. How long must a senior citizen wait for basic dignity? How many visits to government offices are enough? And why do schemes exist only on paper while lives remain at risk? This is a clear case demanding immediate intervention, not tomorrow, not after another inspection, but now. Because governance is not about files, it's about people. And Chandravati Venji deserves safety, dignity, and peace in the final year of her life. We urge the Panchayat, Pidne Mamledar, and the concerned government departments to take urgent note of this case and extend help under the appropriate housing repair schemes before help becomes too late. This is a ground reality that cannot be ignored. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.